जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूक जुदेव मेस्त्री म्हूण आपयताले आनी तो मेस्त्री जुदेवांच्या मेस्त्री बरी न्हय आसलो. ताणें शिकोवचें कितें आसल्यार ताची रीत दुसरीच आसली. सिनोगोगांत जुदेव शिकयता तशें तो शिकयनातलो, बगार ताणें शिकोवची रीत दुसरी आसली. कशें शिकयतलो तो म्हळ्यार पयलें तो कर्ण दाखयतलो आनी ताचे उपरांत तुमी फॉलो करा म्हणटलो. पयलें तो कर्ण दाखयतलो, ताचे उपरांत तुमी तशेंच करा म्हणटलो. जेजून आमकां फकत 2 संगती मात्र करूंक सांगल्यो, फकत 2 संगती करूंक सांगल्यात आनी त्यो दोनूय संगती ताणें करूंक सांगल्यो एका जेवणा वेळार, ताच्या निमाणे जेवणा वेळार. कितें 2 संगती? एक पयलें जावन जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता, ताचे उपरांत शिसांक विचारता जें कितें हांवें केलां तुमी पळयलें मू. आनी आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा, साकोर धनिया प्रास व्हरतो न्हय, हांव मेस्त्री जावन तुमचे पांय धुल्या जाल्यार तुमी तशेंच करूंक जाय. पयलें सांगलें जेजू पयलें तें करून दाखयता, ताचे उपरांत तुमी फॉलो करा, तुमी तशेंच करा म्हणटा. पयली संगत ताणें करूंक सांगली म्हळ्यार शिसांचे पांय धुवन एकामेकाचे पांय धुया, हें जावन आसा पयलें. आनी दुसऱ्यान जेजू उंडो घेता, तो मोडता आनी तांकां दिता. वायन तो घेता, वायनाची काल्स घेता, आशिर्वादीत करता आनी तांकां दिता आनी म्हणटा हें म्हज्या उडासाक करा, हें म्हज्या उडासाक करा. ह्यो 2 संगती जेजून आमकां करूंक सांगल्यो ह्या संवसारांत. जेजून केन्नाय म्हजी पुजा करा म्हूण सांगूंक ना, म्हजें आराधन करा म्हूण सांगूंक ना, वा म्हजो पुरशांव कडा मान करा म्हूण सांगूंक ना. पुरशांव, मान, आराधन हें सगळें आमचें, आमकां तसो मोग आसा देखून आमी करता. पूण ताका कितें जाय? ताका जाय जाल्यार हे 2 संगती मात्र एकामेकाचे पांय धुया आनी येवकरिस्त म्हज्या उडासाक करा. सावलाची काणी आमकां कळीत आसा. राय सावलो, ताका सामुएली मुखांतर देवान सांगलें अमालेकित्यां कडेन वचून झुजाक वचो आनी तांकां संपूर्ण नाश कर, संपूर्ण तरान नाश कर, कोणेंच एकल्यानपणी वाचून उरोवंक नजो. आनी सावलो ताच्या सैनाक घेवन गेलो आनी ताणें रायाक बंदी केलें आनी जें कितें ताका गरजेचें न्हय तें सगळें नाश केलें. आनी फाटीं येतना आपल्या सैनिकांक तो म्हणटा ती बरे बरे बकरे आसात, बरे पुडपुडीत गायो आसात, शेळयो आसात, हे सगळे हाडणे या. आनी तो हाडून फाटीं येता. सामुएल ताका मेळोंक वता आसतना झुजा उपरांत रायाक तो म्हणटा बरें केलें, तुका सांगलें तुवें काम केलें, पूण हांव आयकतां शेळयो बोब घालतात आयकता, हांव गायो बोब घालतात हांव आयकतां, ह्यो बरो खंय जावं न्हू. आनी सावलो म्हणटा धन्या हांवें त्यो हाडल्यो कित्याक बऱ्यो दिसल्यो म्हाका, पुडपुडीत आसात, सर्वेस्पराक बलिदान भेटोवच्याक हांवें हाडल्यात. आनी सामुएल रागार जाता आनी म्हणटा तुका सांगलें कितें, सर्वेस्पराक बलिदानां तुवें भेटयचें म्हणून नात, ताका जाय तुजें विधेयपण आनी हें तो आशिल्लो, पूण तुका सांगलें काम तुवें संपूर्ण करूंक नाय, आतां परतून वच आनी सकट नाश करणे. म्हळ्यार हांगासर सावलो एक नीव दिता वा एक रिजन दिता, म्हणटा जें कितें हांवें केलां तें सुम्या खातीर केलां, सर्वेस्परा खातीर केलां. जें कितें हांवें बकरे शेळी हें सगळें हाडल्यात जाल्यार सर्वेस्पराक बलिदान भेटोवच्या खातीर हाडल्यात म्हणून. पूण सामुएल ताका सांगता हें ताका गरजेचें न्ही, हें कितें ताणें सांगलां तें मात्र तुवें करची भोव गरज. त्या देखून आयचे दिसा हांवें आतां सांगल्यो 2 संगती, जेजून सांगल्यो 2च संगती, एकामेकाचे पांय धुया आनी येवकरिस्ताचें जेवण परत परत तें उडासा करा. कित्याक म्हळ्यार ह्यो 2 संगती कित्याक गरजेच्यो की म्हळ्यार ह्या संवसारांत जेजून म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर कितें केलां म्हणलें स्पश्ट म्हाका तुका कळीत आसूंक जाय. आनी हें परत परत हांवें उडास काडूंक जाय
आनी ताणें शिकयलां तें परतून हांवें करूंक जाय. त्या देखून ह्यो दोन संगती ह्या संवसारांत भोव गरजेच्यो. पांय धुवचें म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा परतून हांवें सोडोवपाची गरज ना. पांय धुवचें म्हळ्यार आमी उदक वतो आनी एकल्याचे पांय धुवचें म्हणून न्हय, बगर ताच्या की वर्त्यान आनी एकल्याच्या गरजांक पावचें वा एकामेकाच्या गरजांक आमी पावचें हें आमचें एक मिसांव. आनी हें करीत आसा हांगासर आमकां उदेयपण मात्र न्हय खालतेपण जाय. आनी एकल्याच्या गरजांक पावचें म्हळ्यार तितलें सुलाबायचें न्हय. जायते लागीं ग्रेस्तकाय आसा, बरेंपण आसा, सगळें आसा, पूण आनी एकल्याच्या गरजेक पावचें म्हणटना थंयसर जायतीं सवालां दुबाव उदेतात. आज हांवें ताका कुमो केल्यार फाल्यां परतून येतगी, हांवें कुमो केल्यार तो म्हजो उडास काडयत गी, वा हांवें जें कितें आज केल्लें तो उडास व्हरता गी, वा म्हाका विसरोन सोडटा, म्हाका विश्वासघात करीत गी. असलीं जायतीं सवालां, कित्याक असले अनुभव आमकां जाल्ले आसात. तरी पूण त्या घडये जेजू म्हणटा हांवें केलां तेंच तूं कर. सवालां दुबाव जायते आसूं पुरो, पूण जें कितें हांवें केलां तेंच तुवें करूंक जाय. कित्याक हें असाध्य न्हय, हांवें करून दाखयलां देखून तुवें करी जाय म्हूण हांव डिमांड करता आसा. ही जावन आसा जेजूची शिकवण. देखून पयल्यान आनी एकल्याच्या गरजांक पावचें हें भोव गरजेचें आनी हातूंत आमची खालतेपण आटापून आसा. आनी दुसऱ्यान जेजूचें जेवण परत परत तुमी उडासा करा म्हूण ताणें सांगलां. वर्सांत एक पावटी न्हय, 2 पावटी केल्यार पावना, परत परत उडासा. कित्याक ताचो सॅक्रिफीस आमकां तो उडासांत आसूंक जाय. जो सॅक्रिफीस ताणें केला ह्या संवसारांत कोणेंय करूंक ना, हें भोव गरजेचें. कोणेंय एका पातक्या खातीर जीव दिला जाल्यार तो जेजू क्रिस्तांव. देखून म्हजे खातीर मेल्लो कोण, म्हजे खातीर जिवन जाला कोण, हें म्हज्या उडासांत सदांच आसूंक जाय. देखून परतून परतून जें कितें ताणें केल्लें तें आमी करता आनी उडासां करता. आनी उडास आमचें तें कितल्या तेंपा पर्यंत आसता तवळ पर्यंत आमी ताका लागीं रावंक सोदतले. ह्यो 2 संगती आमच्या निमाण्या दिसा पर्यंत आमी करतले म्हणून सुम्याक आमी भास दिवया आनी हें करूंक ताचो आदार सदां न्हीत आमी मागया.